ओके गुड इवनिंग. आयज आमी मिडियाचे हांगा येयल्या. आतांच आमी एसपीक कुशल साहेबाक मेळोन येयल्या आनी आमचे जे लेटर आमी जे एक रिप्रेजेंटेशन कितें आहा तें दिलां आनी हेजेर आमी सगळें बरयलेलें आसा. पूण आतां मिडिया हांव सांगूंक वता तें इतलेंच की आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केलो, गोंय साहेबाचे अपमान केले आनी हेजेर आयज गोंयकार उठलो. गोंयकार म्हणल्यार आमचो हिंदू गोंयकार भाव, मुस्लीम गोंयकार भाव हे सगळे आयज उठोन ह्या इश्यूआचेर ह्या गोंय साहेबाक जो क्रिटिसायज केलो तेजेर उठोन डायरेक्टली सपोर्ट केलो. हे म्हणटा ते एक बरें काम. कित्याक आयज गोंयकार जे सगळे बरोबर आहा म्हूण दाखोवन दिले. आतां गोंयकार सगलो कोणूय कितें आसता, हिंदू आसूं, मुस्लीम, क्रिस्तांव, सगळे खंयचे जातीचो आयज सगल्यांनी आयज हो सपोर्ट केला आनी आयज हे गोंय दाखोवन दिला हे सगळे गोंयकार आमी सगळे एकवटान आनी एकवटान हाय म्हूण दाखोवन दिल्या. दुसरो पॉयंट हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या क्रिस्तांव भावां कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता. कोणाच्या देवाचेर, कोणाच्या सांताचेर हुंयचे क्रिटिसायज वो कितेंय कमेंट करता जाल्यार मातशें प्लीज चिंता करूं नाका. कित्याक हो इश्यू आयज आमी सगळे बराबर येयल्या, बराबर आमी आहा आनी बराबर रावन हो इश्यू आमी सॉल्व करया. हे पयले फावटी जालो ना म्हाका आमच्या भाव भयणांनो, हांवें पयले फावटी जावंक ना. हे जायत वयतलें. ताका लागून आमी युनायटेड जावपाची गरज, एकठांय आसपाची गरज. ताका लागून आमी सांगता आमी बराबर रावया आनी हो इश्यू आयज आमचो करया. सेकंड म्हाजो पॉयंट हा म्हणटा तो आजून तुमी गौतम कट्टराक हाडलो, दवरलो, रिमांड घेतलो, तो इन्व्हेस्टिगेशन तुमचें चालू आहा, आमी हॅम्पर करना. पूण आमी एक सांगूंक सोदता इतलेंच, जे मास्टर मायंड जे कोण आसले ज्या प्रोग्रामाक जो लॉर्ड परशुराम ते जो प्रोग्राम आसले तेन्ना ते माचेर आसले आनी ऑर्गनायझर आहले ते कान दवरपाचें पयलें. हांव एक एग्जाम्पल दिता. जरी तर आयज कोणेंय ऑर्गनायज केलें, कसलोय प्रोग्राम केलो आनी प्रोग्रामाक जर कितेंय तरी प्रॉब्लेम जालो, मारामारी जाली, कितेंय जाली, पुलीस कोणाक वत्ता पयलो? अरे पयलो म्हणटा तो ऑर्गनायझराक वत्ता आनी ऑर्गनायझर रिस्पॉन्सिबल. जो ऑर्गनायझर रिस्पॉन्सिबल ह्या कामाक आयज गव्हर्मेंटान इमिजिएटली आयज ह्या ऑर्गनायझरांक धरूंक जाय आहले. ऑर्गनायझरांक बरी एक म्हणजे बरी हाडून तेंचेर एक कारवाई करूंक जाय आसली. ते दुसरें आयज आमचे MLA आनी मिनिस्टर थिंग हाजीर आसले, क्लॅप मारताले, शबासकी दिताले आनी जो एक कॅबिनेट मिनिस्टर जेन्ना ते फंक्शनाक हाजीर आसता, कॅबिनेटाची मिनिस्टराची जबाबदारी जावन आसा तो गव्हर्मेंटाचो मनीस, कॅबिनेट तो. आयज जेन्ना हो मनीस थिंगा रावन तरी तर क्लीन चीट दिता जो गोंय साहेबाचे उलयले ताका, जाल्यार ह्या मनशाक पयलो म्हणटा तो सॅक अजून गव्हर्मेंटान केलो ना. कित्याक करूं ना? ना ओय मुवीन गुदिनो, जो मुवीन गुदिनो कॅबिनेट मिनिस्टर, ह्या मिनिस्टराक हांव मानता जोरी तर एक मुन्नी आसा हो तेचो कॅबिनेट मिनिस्टर. आमी सदांच म्हणटा सीजन कसलें चल्लां आंब्याचें न्हू, आंब्याचें चल्लां. जेन्ना एक कुसळो आंबो आहा जाल्यार ते कितें कोत्ताय? अरे काडून सेपरेट उडयताय मरे. अरे सेम कॅबिनेट ह्या मिनिस्टराक मुवीन गुदिनोक आयज जर तुमी भायर उडयना, तेका ड्रॉप करना जाल्यार सगल्यांचेर तुमच्या ब्लेम येतलो. गव्हर्मेंटाचेर, चीफ मिनिस्टराचेर, सगल्यांचेर ब्लेम येतलो. कित्याक आमकां लोकांक म्हणटा ती जस्टीस जाय. आयज तूं सांग म्हाका, तूं तो उलयता, गौतम कट्टर उलयता आनी तूं ताका क्लॅपूय मारता, स्टॉप करना. तूं डायरेक्टली काडटा आपल्या भाशणान, तूं ताका क्लीन चीट दिता गव्हर्मेंटाची. तूं उलय गव्हर्मेंटाची हे जावन आसा. ताका लागून हांव सांगता, परत मागता आमकां गोंयकारांक, आमकां गोंयकार भाव भयणांक जस्टीस जाय. आयज तुमी धरून हाडलो, मारलो,
सीएमान आपण कितें उतर सांगपाचें वो करपाचें ते केलें आतां हे कित्याक ओगी रावता ते म्हाका कांय सोदमना ज्या कसल्याय कामाक ओगी रावं नाका जी मिस्टेक केल्या मिस्टेक आनी जरी तर तुका कॅबिनेटाचें नांव ह्या गव्हर्मेंटाचें नांव तर पेड्यो जावपा जाय जाल्यार दवर आमी पळयतले मुखार हो इश्यू आमी थांबोवपा नाय आमी सगळे गोंयकार एक हाय आनी गोंयकार आमी एक रावतले आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम असलो काय इश्यू जालो जाल्यार आमी मुखार आसतले देव बरें करूं वेल येवकार आतांच बाब आमचो एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब जुजे फिलीप फ्रॉम वास्को उलयल्लो आसा आतां हांव मातशें ब्रीफ करतलें आनी म्हजे नंतर मागीर बाब एक्स टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा बाब निकी पाशेको ऑल्सो विल बी ब्रीफिंग यू बट टुडे वी हॅपन टू गो एंड मीट SP ऑफ पेंडींग हेडक्वॉर्टर्सान गेली SPक मेळ्ळे पयलीं आमचो जो तुषार वेर्णेकर आसा SP बाबाक आमी तिगाय मेळ्ळी रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी आमच्या मनाक कितें आसा तें व्यक्त केलें इन शॉर्ट सांगूंक सोदता की आमी कंप्लेन दिल्या अ जॉयंट कंप्लेंट रिगार्डिंग डेरोगेटरी एंड कम्युनल रिमार्क्स ऑन सोशल मिडिया रिक्वेस्ट फॉर इमिजिएट लीगल एक्शन आमी हितून क्लियरली सांगलेलें आसा दॅट आमी वी स्टेट दॅट सच एक्ट्स आर डेलिब्रेट malicious and intended to provoke falling within the scope of serious offence under applicable criminal laws relating to insult to religion and religious beliefs, promotion of enmity between the communities, circulation of objectionable and inflammatory content in public platforms. आम्ही ताका लागून रिक्वेस्ट केला SP तुषाराक आणि त्याने सांगला दोन्ही SPनी तो माफ करतलो म्हणून immediate registration of FIR against the concerned offenders. Secondly, identification and verification of all individuals responsible, preservation and seizure of digital evidence from Facebook, initiation of strict legal action under relevant provisions of law. आता इन शॉर्ट सांगता आम्ही पयला आसतले कट्टरान केले डेरिगेटरी रिमार्क्स सगळे जाले बरो जालो आयज ताका क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन करपा लायल्या पूण तितूंत कितें जालां खंय 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 फेसबुकार कोण कोण खंय हिंदू भावाचे देव आसा पळय लॉर्ड रामा सीते तांचेर खंय डेरिगेटरी रिमार्क्स पास करपा लायल्या कितें कितें बुरशें उलोवपा लायल्या सो आमी वी मे बी ऑल दिस इज वन थिंग आय वूड लायक टू से वी आर ऑल बिलॉंगिंग टू मायनॉरिटी वी ऑल थ्री आर रोमन कैथलिक्स बट स्टील वी आर कम to support those people whose sentiments are hurt. It may be any religion, Hindu जावं or Muslim जावं Catholic. आता हिंदूच्या देवाकून कितें म्हणलें जाल्यार आमकांय तें दुखलां कित्याक आमी न्ही दिसता हिंदू मुस्लीम म्हूण पळयना गोंयकार म्हूण पळयता जेन्ना आमी कट्टराक लागून मुखार सरलीं हांवें पळयलां कितल्या हजारांनी हिंदू भाव आयले आनी तेणी देखून निशेध केलो सो आमी SPक सांगलां हे जे कोण घालपा लागल्या पळय हिंदू देवाचेर हांचेर कडक सजा जावपा जाय कित्याक न्हू वी डोंट वॉन्ट द कम्युनल डिसहार्मनी टू हॅपन इन गोवा आमी जी सोशल फॅब्रीक सांबाळून दवरिल्ली आसा गोंयकार कोण मोग सांबाळून दवरिल्लो आसा तो रावूंक जाय सो ही हॅज टोल्ड मी 100% कोणीय जावं तो आमचे खंयच्या रिलिजनाक कोणाकूच अधिकार ना सेंटिमेंट्स आनी रिलिजियस बिलीफ हर्ट करता आतां दुसरें कट्टराक आमी डेडलायन दिल्ली CMाक हाडलो कट्टराक केंद्रा CMाच्या बद्दल्याक काल तुमी सगळ्यांनी पळयलां हाव ही वॉज बॉट he was bought and then he was taken for medicals and then questioning was on but लागले म्हज्या मनाक आनी हांव खरें तें उलयतां म्हाका मनाक लागलें कित्याक द वे ही केम ही वॉज बॉट इट लुक्ड लायक एज इफ सम MP कोण तरी MP ऑफ राज्यसभा वॉज वॉकिंग आनी पुलीस वॉज एस्कॉर्टिंग हिम हँडकफिंग ना ताणें व्हडलो क्रायम केल्लो आसा भाव बिल्यानी ताणें व्हडलो क्रायम केला हँडकफिंग ना तो नावेलीच्या हेडबॅगाक मातशें कितें जाल्लें म्हणून पांयांक चेन्यो बांदून मारिले आनी एका VIP कल्चर दिल्लो आसा सो ते खंय तरी खटकले म्हाका नाका हे आय वॉश जाल्ले म्हाका जाय खरें सेक्शन जे इम्पोज केल्ले आसा लोकांनी जे गोंयकारांनी वचून पुलीस स्टेशनार सगळे कंप्लेन दिल्या ते सेक्शन इम्पोज करचे आनी कारवाई जावची आनी ताका कितें आसा ती पनिशमेंट मेळचो बिकॉज वी आर नॉट अगेन्स्ट वी हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट दॅट कट्टर बट येस ही हॅज हर्ट द सेंटिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ कॅथलिक इवन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हू बिलीव इन गोंयचो सायड सेकंडली म्हजो डिमांड it remains as Vijay Bab said. I am talking about Moin Budino. तुम्ही खबर आसा कोणी समज मर्डर केले मर्डराक दवरता खरें पूण मर्डराक इन्स्टिगेट करता प्रोवोक करता वो एंडोर्स करता ताजें कितें सो जे मास्टर माइंड आसा जेणे वचून पोडियमाचेर सांगलें की तो कितें उलयता पळय कट्टर 100% रायट म्हणून तो कितें उलयता पळय हिस्ट्री तो करेक्ट करपाला लोकांक तो खरें सांगपाला
So he is also totally equally to be blamed, and our demand still remains that he has to be also booked and arrested. And lastly, not forgetting organizers, because we all have paid 51,000 to that cutter, up and down flights, police escort, all the VIP treatment is given. I don't understand why the Sanatan organizers आसा तांकां कित्याक अजून पणजे पुलिसान क्रायमान आनी सावथान हाडूंक ना. We demand that they should be bought because we don't want these hate mongers, we don't want these such things to be repeated. देव बरें करूं. माझ्या मित्रांनी झुजे फिलीप आणि प्रितिमा मी तुमकां ब्रीफ केला पण इन शॉर्ट हांव तुमकां दोन गोश्टी सांगता. म्हाका दिसता जेन्ना गौतम कट्टरान तो आमचो सांत फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सर हाचेर डेरिवेटरी रिमार्क्स घातले तेंचेर हांवें कंप्लेन केले चर्चाकूच आनी करता करतना हांवें तेजेरच करून ज्या माचयेचेर बशिल्ले तेंची नांवां घातली. हांवें पळोवंक ना ते आमदार आशिल्ले तेणी केसे कौशल्यान भाशण केलें जावं दाजी सरकार जावं संकल्प पूण जेन्ना मोविनान जेन्ना भाशण केलें आनी भाशणान तेणें सांगलें हे पयले म्हजो पक्ष आशिल्ले तेणी तेंच्या लिडरांनी ह्यो असल्यो कर्तव्यां करून दवरलेल्या देखून असलीं भाशणां करचीं पडटा. सो ही हँडल सो हितून कितें जाता क्रायम तो एक करूंक लायता पेड वन कोणूय करता कोणाक उडय म्हणल्यार पयशे दिल्यार कोणूय उडयता अशें म्हणजे उडोवपाक कोण क्रायम करपाक कोण म्हाका दिसता हितून नवीन आहा. आयज हो सबंद गोंया बहुत आवाज जालो सगळे धर्माचे. हांव तुमकां सांगना वयच धर्माचो म्हण जावं ते खंयच्याय पक्षाचे जावं बीजेपीच्या पक्षाचे जावं एमजी पक्षाचे जावं काँग्रेसाचे जावं वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे आयज जोर म्हणजे विजवा करिनासतना सगळे भायर येयले आनी सपोर्ट केलो. कित्याक आयज गोंयचो साहेब तो मानतलो खंयच्याय धर्माचो जावं आपल्या दिता तो मानता. आमी कॅथलीक तरी खंयच्या तुमच्या धर्माचेर खंयच्या हिंदू धर्माचेर कोण आमी केन्ना टिका करूंक ना पूण आमकां दूख जाली ज्या गोंयच्या साहेबाक आयज सगळो गोंय मान दिता. म्हाका उगड आसा 2022 जेन्ना सुभाष वेलिंगकरान स्टेटमेंट केलो गोंयचो साहेब राखना म्हण गोंयांत लॉर्ड परच्युरम राखता म्हणून तरी आसतना तेका दिसल्या बाबा थंयचो देव राखता म्हणून आमकां दिसता आमचो देव राखता म्हणून सांत फ्रांसीस राखता म्हणून सो ताचें मान्य आहा. पूण हिंगा डिफरन्शिएट जावपाक पावना कॉम्युनल जावपाक पावना म्हणून हांवें कंप्लेन केलेलें. तेजेर कांय कंप्लेनीचेर कांय जावंक ना. 2024 परत 4, 5, 6 तारखेक सावथाक परत एज्युकेशनां केली जेन्ना तेणें अशोच आनीक स्टेटमेंट केलो की सांत फ्रांसिसाची तेजो DNA टेस्ट करचो म्हणून. सो जेन्ना पयलो 2022 केलो कंप्लेन केलें कांय जावंक ना. 24 परत केलें प्रोटेस्ट केलो लोक रस्त्यार येयलो मारगांव पॅरलायज केलें आमकांचेर आमी कांय आसूंक ना तरी आसतना आमी बाबा 3 दीस जाले लोकांक त्रास मारगांवच्या शहरान जंयसर कोर्ट आहा मदें कोर्ट दोनूय कोर्ट आहा JMFC कोर्ट आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहा कोर्टा सबंद लोकांक पॅरलायज केलें मारगांव म्हणटच कोण चवकशी करिना ना म्हण पुलीस फकत लोकांक कंट्रोल करता. जो क्रायम केल्या तेका कोणें धरूंक ना. म्हणटच म्हाजें म्हणणें कितें आयज तर कोणूय एक टॅररिस्ट येता आनी आयज गोंया उडयता म्हणटा आनी गोंयचो लोक सारको अनरेस्ट आहा म्हणजे पुलीस हांगासर कांय करिना एका सोदूंक पावना म्हणजे लोकांच्या मनान अशें जालां बाबा कांय चलना हांगा आनीक गोंयचो जाल्यार प्रेशर आहा. आतां कोणूय तर कितें उलयता आमच्यान मान्य करूं जाता पूण आमी मंत्री आशिल्ल्या कारणाक म्हाका खबर आहा बाबा जेन्ना होम मिनिस्ट्री कशी चलता कोणाक कशें डायरेक्शन दिवचें पडटा पुलिसांक कशें कंट्रोल करचें पडटा बॅलन्स करचें पडटा
म्हाका खबर आहा सो हांवें 2000 जेन्ना 24 अशें जालें हांवें फकत एसपीक डीएसपीक सगळें घालें बाबा तो तुमकां मेळना लोकांक त्रास बारीक समाजा लोकांक कित्याक त्रास तेंचे जे आम लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जालेले आहा ताका त्रास कित्याक ताका जोर तुमकां मेळना उडोवपाक जाता म्हणटा का तुमकां मेळना आमकां मेळत जाल्यार उडोवपाक जाता म्हणटा इतलेंच म्हटलें तुमी पयलें आसलें म्हाजेर केस जालेली आहा आमी मंत्री आशिल्ले आमदार आशिल्ले म्हण हायकोर्टाचे डायरेक्टीव आहा लोवर कोर्टान सगळे मंत्र्यांचे आमदारांचे कोण आशिल्ले तेंचे केस जाल्यार फास्ट ट्रॅकाचेर काबार जावचे म्हणून आमकां एका विकाक कोर्टान वयचें पडटा तरी आसतना म्हाका हरकत काय ना पूण हे आयज हो स्टेटमेंट केलो जेन्ना तो भायलो पेड युट्यूबर गौतम कट्टर येता आनी ताका तो सांगता ह्या संप्रांताचे हार्दिक किडे पडलेले ना हे हेच्या पयलीं तेणें 2025 तेणें अशें स्टेटमेंट केलेलें हो कोण काय म्हणून सांफ्रांसीस म्हणटा तो कोण तेज्या नांवान कॉलेजी आहा युनिव्हर्सिटी आहा हो कोण हो टेररिस्ट म्हणून आतां हे फंक्शन सनातन सप्तान घडून हाडलां लॉर्ड पोर्च्युगल हेजे जयंतीक म्हणजे तुम्ही तुमच्या देवाक वयर काढा आमकां कांय हरकत ना पूण तुम्ही तुमच्या ह्या धर्माच्या नांवान आमच्या धर्माचे टिका कित्याक करूंक जाय आमच्या धर्माक कित्याक टिका करची म्हजी म्हणणी अशी तुमच्या धर्माचे तुम्ही मांदा आमी तुमचे फंक्शन जाले आमी येता तुमच्याशी तुम्ही आमच्या फंक्शनाक येता क्रिसमसाक येता आमी गोंयाक काय भोंवता पूण जेन्ना तुमचे फंक्शन जाता तेन्ना आमच्या धर्माचे तुम्ही कित्याक टिका करता हे म्हजी मागणी तो आनी टिका करतना थंयसर नेवास कोण कन्वर्ट जालेलो मंत्री आहा कोण मोबिन गुदिनो गव्हर्मेंट सिटींग ऑन द डायस आनी तो एंडोर्स करता म्हणजे सरकार एंडोर्स करता आनी दीस फंक्शन लॉर्ड पोर्च्युगलाचो जयंती आशिल्ली तेका दॅट इज स्पॉन्सर्ड बाय द गव्हर्मेंट इट्स टॅक्स पेयर्स मनी म्हाजे आमचे तुमचे सो ह्या मनशाक म्हाका दिसता अधिकारान जेन्ना हो आवाज हो भायर पावलो मुख्यमंत्री पासून स्टेटमेंट केलो हो जो स्टेटमेंट केलो तो बेकायदेशीर केलो सारकें न्हू म्हाकाय मानले तुवें केलो मान घेतले तुवें आमकां एक ताका धरून हाडलो तुज्या जल्माच्या दिसाक मानले पूण जेन्ना तुजो कॅबिनेट मिनिस्टर थिंगा एंडोर्स करता आनी तूं सांगता हें सारकें न्हू जाल्यार ताका तेणें मुख्यमंत्र्यान हेका देंवोवपाचो गरज आहा म्हजी मागणी आयज तुमी पयला आसतले आमी डिमांड करता मुख्यमंत्र्यान हेका देंवयता म्हणून मंत्र्याक आमी डिमांड करता तेजेर माचयेचेर आशिल्ले तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून पूण आयज कशें जालां हें गरजेचें आयज दुसरी टॅक्नीक काडलेली आहा कोणाक तेंचो एक हिंदू भावाक तेंच्या देवाचे पोस्ट करूंक लायात घाला तुमी पोस्ट केले काय ना आनी आमचे हे थोडे कॅथलीक आमदार आहा कॅथलीक मिनिस्टर आहा कॅबिनेटान आहा ते तेंच्या खास मनशांक सांगता तुमी असले स्टेटमेंट कमेंट मारा म्हणून तेका सांगता म्हणजे आयज तुमी इतलें समजूंक जाय आमचे थोडे कॅथलीक भाव आहा वो भयणो आहा म्हणजे एक कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला आमच्या धर्मान पासून चल्ला पळय म्हाका तरी दिसना कित्याक हांवें चवकशी केल्या उपरांत म्हाका गुमान येयलें जे ह्या मंत्रिमंडळान आहा ते आमदार आहा ते हेणी आपल्या खास मनशाक सांगला तुम्ही असलो स्टेटमेंट करा असलो कमेंट मारा हे आता सगळे बॅलन्स जातले फाल्यां त्या हिंदू भाऊ बाबा मारतले हेंचेर एक्शन घेवया म्हणून म्हणजे आमी बाबा मारता हिंदूचेर एक्शन ज्या मनीस ते कट्टरान स्टेटमेंट केला तेजेर वो डेरिगेटरी रिमार्क मारला हेजेर एक्शन घ्या म्हणून गोंयाभर भायर सरलेले आहा आनी आमचे थोडे कॅथलीक भाव जे ह्या मंत्रिमंडळान आहा ह्या सरकारान आहा कोणाकूय जाल्यार पोस्ट घालूंक लायता तेंच्या धर्माचे आनी तेंचे खास कोण मनशाक आहा ते कोण फाबिता कोण आमचे कॅथलिकांचे आहा ताका तेंचे कमेंट मार्क लायता म्हणजे हे आतां बॅलन्स करपाक म्हणजे काबार करुया तुमी केला आमी करुया काबार करुया पूण म्हाका एक बात समजना आयज ते तुमी पयला आसता कोण महाराष्ट्रांतसून कोण आनी खंयच्या स्टेटांतसून कोण पोस्ट घालता आनी हिस्ट्री उलयता गोंयच्या साहेबाची अरे बाबा तुमकां कसलो रायट आहा आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हिस्ट्री उलोवपाची म्हाजी इतलीच मागणी सरकारान जो क्रायम इन पार्टनर इन क्रायम
मोवीन गुदिनो हेका दिवपाक गरज आहा ना तर हें दिवचें ना हे सरकाराचें नांव पिड्ड्यार जातलें ह्युमिलेट जातलो हो सरकार आहा तो हेका असो धरीत जाल्यार तो म्हजी मागणी ही आहा बरें लास्ट म्हजी विनंती आसा होम मिनिस्टर जो आसा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत that you know to combat rising communal disharmony हे जे जावपाला एकलो करता दुसरो करता मागीर तिसरो करता so to combat rising communal disharmony Goa should adopt a law similar to Karnataka's hate speech and hate crimes prevention bill 2025 so Karnatakan जशें इंट्रोड्यूस केल्लें आसा हे बिल ऑफ 2025 हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिव्हेंशन बिल हे आमच्या गोंयांतूय इम्प्लिमेंट करचें आणि द गोवा गव्हर्नमेंट मस्ट ड्राफ्ट एंड इम्प्लिमेंट सच स्ट्रिंजंट लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स पीस एंड सेक्युलर फॅब्रिक सो हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता मागीर कोणाकूच गट्स आसपाना म्हणून देव बरें करूं. Pratima, right now the Gautam Khattar has been arrested. Yeah. Now, apart from that, what you people want to do? I just told you, that apart from Gautam Khattar being arrested, the sections which are imposed on him have to see, it's like a hate speech, creating division among people. Then there is like, you are trying to spoil the fabric, social fabric of where, by communal disharmony. So the section जे लायले आसा ते impose करपाक जाय आणि ताका कितें आसा ते punishment ताका मेळपाक जाय so that it does not repeat. दुसरे apart from that I say the organizers जेणे कोणे सनातन सभा केल्ली आणि आता सांगला तशें टॅक्स फेराचे पयशांचे तुमी ती सभा केली ताका 51,000 दिले ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर सगळ्यांनी युट्यूबार पळयला ताजे हेट स्पीचीस ही इज नॉट इवन स्पेड साईबाबा he is not even spared Sai Baba, he is not spared, so he is a habitual offender. So the organizers हाडिल्ले they have responsibility त्यांनी घेवपाक जाय. They have to be also bought. I am telling you this from day one. Organizers also have to be bought and booked. And not forgetting last is the minister, that is Marvin Gudino, जे आपल्या आयज पोझिशन आणि पावराक लागून कितेंय करपाक रेडी आसा तो आपले कितेंय सोडून आपले कितेंय विकून दिवपाक आसा तो मोविन गुदिनो त्याने एंडोर्स केल्लो आसा तो मेन आसा दॅट ही हॅज एंडोर्स आणि वयल्यान ऑन द टॉप अगेन आय एम रिपीटिंग ही सेड दॅट वॉट कट्टर इज सेइंग इज करेक्ट ही रॉंग आशिल्लें तुमकां रॉंग सांगलेलें शिकयलें तो आतां तो करेक्ट करपा आयला म्हणून सो तोय ताकाय कायद्या मुखार कोणाक डिफरन्स ना ताकाय हाडूंक जाय अरेस्ट करपाक जाय बूक करपाक सीएम sack him and finish it off. तुका दिसता एक पयलींचे सगळे व्हिडिओज रिव्यू करपाचे पुलिसान बिकॉज तेणे खुबशे दुसरे देहाचेर उलयलो जाय ते समाजाचे you're right. Yes, the सगळ्यांक करपाक जाय. he is like a fanatic Hindu. He is a fanatic. Fanatic. No, I don't even term him as Hindu. ताका म्हणटा ते जात आनी धर्म ना. The people who talk against some other religion or give hate speeches or disrespect other gods, no, they are not worth calling. Like कोणी जावं हिंदू जावं कॅथलीक जावं मुस्लिम हे लोकांक हांव म्हणटा फॅनेटीक हांकां म्हणटा हांव लुनेटीक आनी हांकां म्हणटा रॅबीट डॉग्स तांकां आनी धर्म लागना. खंय तरी दिसता की मुद्दम हाडून एक सोडला आणि एक बॉम्ब घालपाचो आणि ना हांवें पयलींच म्हणलां दिस लुक्स लायक अ कॉन्स्पिरसी आणि कोणी केला आसतलें ते लुक्स लायक अ कॉन्स्पिरसी इट इज नॉट ओनली खट्टर इट इज नॉट अरे वन who मॅन were शो present on the इट इज function? ऑर्गनायझाक हाडून बसय महिलाक भितर हाडून बसय सगळे तुका कितें दिसता कोणी कोणी हाडून बसयला आसतलें ताका हाडून थंय स्पीच दिवपा खातीर आता सरकार आता पळय ताका हाडलेलो आहा न्हू तेची चौकशी कोणी हाडलो ताका? कोणी हाडलो? Organizer हाडलो? ते म्हणटा स्क्रिप्ट ताका बरोवन दिली ते कोणें. 51,000 कोणे फारीक कोणी फारीक केले जाले ते विचारा अप अँड डाऊन फेअर कोण दिली दिले. तेका VIP ट्रीटमेंट कोण कोणे दिलो दिली? आता हे मनशाक कित्याक म्हणटकच ओनली स्पॉयल द हार्मनी ऑफ द हे आमचे सुसेक पिड्यार सो सुसेग पेटे करपा लागून हे हाडलें बट फर्स्ट हांव इतलेंच म्हाका आयज पासून सोजमना एका स्पीच मास्टर मायंडान दिली करपाक केली बट एक म्हाका लॉर्ड परशुरामाचेर उलया न्हू वाय ही शिफ्टेड ऑन माय सेंट फ्रांसीस झेवियर दॅट एटलिस्ट ते चिंता न्हू हो मास्टर माइंड कोण आसतलो दिसता तुका? अरे बसलेले ते न्हू ते जर मास्टर मायंड नासले कोण तो नाव घे अरे तीग जाण आमदार एक म्हणजे तीग जाण आमदारामध्ये एक MLA मिनिस्टर मरे कॅबिनेट मिनिस्टर मरे आणि कॅबिनेट मिनिस्टर ही इज गिव्हिंग अ चीट ही इज क्लियर एंडोर्सिंग चीट सेइंग दॅट तो कितें म्हणटा ते एंडूस कोता कितें अरे ही स्पॉइल द नेम ऑफ द गव्हर्नमेंट देव बरें करूं. Thank you. थँक्यू थँक्यू